हरदोना ब्लॉक काँग्रेस आणि लोकल यांच्या वतीन आयज आम्ही खास करून ह्या वाठारान आमी येयल्ले आसा. म्हज्या बरोबर आसा हरदोना ब्लॉकाचो अध्यक्ष अश्विन डिसूजा, त्याचबरोबर आमच्या स्टेट गोवा यूथ काँग्रेसचो महाबळेश्वर तोरसकर आनी हांगासले लोकल. दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आमी मातशे फाटीं ऑक्टोबराचे 22 तारखेर तुम्ही सगळे हांगा आसले. ऑक्टोबराचे 22 तारखेर आमी सगळे हांगा येयल्ले लोक येयल्ले हांगा एक प्रश्न घेवन, आनी तो प्रश्न जावन आसलो हांगासून लोकांक वचपाचें प्रयोजन करपाचें. तें आजून पासून कांय जावंक ना. 22 ऑक्टोबर 2020 आयज आमी आसा जुलय म्हयन्यान 9 तारीख. आजून पासून कांयच तेजें जावंक ना. फक्त इन्स्पेक्शन मात जाल्लें थंय. आमी पळयता ह्या वाठारांत फक्त इन्स्पेक्शनां जाता. इन्स्पेक्शन विदाउट एनी एक्शन, जस्ट टू क्रिएट इम्प्रेशन फॉर अपकमिंग इलेक्शन्स. हेच्या पलीकडे ह्या आमदारान कांयच करूंक ना. वचात थंय इन्स्पेक्शनां, आनी कितकी इन्स्पेक्शनाचे जे उरल्या आमकां खबर ना. एक फाटल्या दिसांनी फाटल्या विकान एक इन्स्पेक्शन जालें पेड्या जंक्शनार. तेच्या आदी 2-3 इन्स्पेक्शनां सेम MLA आनी सेम ऑफिसर घेवन 2-3 इन्स्पेक्शनां त्याच जाग्यार जालीं. पण आजून सुद्दां ह्या वाठारांत रावपी आकय आनी ह्या कामार खाजन ह्या वाठारांत रावपी लोकांक जावं त्या वाठारांतसून ह्यावटेन येवपाक लोकांचें प्रयोजन कितें केलां, त्या लोकांची सेफ्टी कितें, ही आयज पासून खंयच कितेंच ना. फक्त इन्स्पेक्शनां मात 2-3 जालीं. 2-3 फावटी पत्रकारांक मात त्रास केले. तुमकां हाडून थंय फक्त इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत तेचेर एक्शन जावपाक जाय, रिएक्शन जावपाक जाय आनी लोकांक तेचो फायदो जावपाक जाय, जो आमकां खंयच दिश्टी पडना. उलयता की हे लोक ह्यावटेनचे त्यावटेन हॉस्पिटल आसा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, पूण केलें कितें? आयज पासून केलें कितें? फाटल्या वेळार हांगा 22 ऑक्टोबराक जेन्ना हांगा इन्स्पेक्शन जाल्लें, हांगा लोकांची गाराणें आयकूंक हांगा आमदारूय येयल्लो, कावन्सिलरूय त्या वेळाचेर येयल्ले, आनी त्या वेळारचो OSD चीफ मिनिस्टराचो OSD हांगा येयल्लो. तो भियेतालो आपणाचें नांव सुद्दां सांगपाक. म्हणजे आयज आमकां दुबाव मारता. तो इलिगली येयल्लो, ऑफिशियली येयल्लो जाल्यार ताका नांव सांगपाक कांय नासलें. त्या वेळार तो इलिगली येयल्लो म्हणून तो भियेतालो, फाटी रावतालो. OSD म्हणटालो आपूण. पण हांगा कावन्सिलर त्या वेळाचे मलीन आसले, ते येयल्ले. तेणी फाटल्या टर्माक आपणाचे एश्युरन्स दिल्ले. त्या वेळारूय एश्युरन्स दिले. फ्रँकी कारवालो त्या वेळार कावन्सिलर आसलो, तेणीय एश्युरन्स दिले आनी आमी फॉलोअप करतले म्हटलेले आनी हांगा लोकांक येवपाक वचपाक सोय जातली हें सांगलेलें. तें थंयच कांयच जावंक ना. पेडे जंक्शनाचेर तेंच्यांनी दिल्ले कितें आमी सर्कल घालता, कितें खूब सांगलें. मागीर सिग्नलां घालता ही 2-3 फावटी सांगली. आजून थंय कसलेंच सिग्नल ना. सिग्नल नासतना आमकां थंयसर यो वच करचें पडटा आनी जीव मुठीन घेवन आमकां क्रॉस करचें पडटा. जे 4 व्हिलर आसा ते तरी 4 व्हिलर म्हणपाक एक सुरक्षीत आसा. 2 व्हिलरीन जो 2 व्हिलर घेवन वयता तेका बाबड्याक थंयसर कितें सर्कस करची पडटा. देवाच्या नांवान आजून व्हडलीशी आगळीक थंय जावंक ना, पूण जावपाक वगत लागना. आमी जेन्ना क्रॉस करता थंयसर जी बेशिस्त आसा ती शिस्त हाडपाक आमी पयलींय तुमच्या माध्यमांतल्यान मागलेले, पूण थंय कांयच जालें ना. सो हें दाखोवन दिता हें सरकार आनी आमचो आमदार हेका लोकांचें कांय पडलेलें ना. तेचे इनसेन्सिटिव्हिटी, तेची अकार्यक्षमता, तेची आयज दिश्टी पडलेली आसा की तेका कांय कळना. तो फक्त इन्स्पेक्शन घेता, फाल्यां परत येतलो. म्हाका खात्री आसा फाल्यां नाल्यार परवा ह्या 2-4 दिसांक परत येतलो. कोणाक कावन्सिलरांक घेवन येतलो, नव्यांक तांकां जबरदस्ती घेवन येतलो आनी दाखोवन दितलो की आमी सगळें केल्लें. अमरनाथाक हें खबर आसलें. तो सगळो उलयता फक्त. आमी 22 ऑक्टोबर ते आयज पासून आमी कांय उलोवंक ना. आयज जर तुमी रस्त्याची ही हालत पळयली, वचात थंय खोणकुणा ही जी फाटल्यान हालत जर पळयली, वयर आखय पावासर जो सकयल भितर सो लेफ्टाक रोड गेला तो रस्तो पळयलो जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा की ह्या आमदाराक ह्या वाठारांतल्या लोकांचें कांयच पडलेलें ना. हो आमदार जशें हांवें पयलीं सांगलां, हो फक्त इन्स्पेक्शन विदाउट एनी एक्शन, जस्ट टू क्रिएट इम्प्रेशन फॉर अपकमिंग इलेक्शन. हेच्या पलीकडे ह्या आमदारान कांयच करूंक ना. वचात थंय इन्स्पेक्शनां, हांगा इन्स्पेक्शन, थंय इन्स्पेक्शन, तारी कडेन इन्स्पेक्शन, फुडें कोलवाच्या जंक्शनाचेर इन्स्पेक्शन, मागीर आमच्या ग्रीन पार्क थंयसर इन्स्पेक्शन, कालवेच्या पुलार इन्स्पेक्शन, खुर्जेच्या पुलार इन्स्पेक्शन, शेतान इन्स्पेक्शन, सगळ्याक इन्स्पेक्शन. पूण तेचेर रिएक्शन कांयच ना, एक्शनूय कांयच ना. सो आमची तेची ती अकार्यक्षमता आसा, बेजबाबदारपणां आसा, तेचो आमी निशेध मारपाक आयज आमी ह्या वाठारान येयल्या.
दोळे उक्ते करपाक दिवपाक कितें हो रस्त्याची हालत पळय. तुवें जे हांगा उतर दिल्ले लोकांक, ह्या वाठारांतल्या लोकांक, कामर खाजन आनी आखयच्या लोकांक जे उतर दिल्लें, त्या उतराचें कितें जालां हें लोकांक सांगचें पडटलें. खंय फॉलोअप केला, खंय फायल पावल्या ही सांगची पडटली. थोडे बडाये मारतालो, आय स्पोक टू CM, आय स्पोक टू PW मिनिस्टर, आय स्पोक टू चीफ इंजिनियर, आय स्पोक टू दीस वन एंड दॅट वन, सगळें सांगतालो. खंय पावले तुमचे पावसकर? पावस येयलो, पावसकर ना. पावस येयलो, कोणा पडली, कोणा उदकान भरली, लोकांचेर उसळटा, कोणाक कांयच खबर ना. हे दाखोवन दिता की हो आमचो ह्या वाठारांतलो आमदार आनी ह्या गोंयचो सरकार हो तांकां लोकांचें कांय पडोंक ना. बेजबाबदार हें सरकार जावन आसा, अकार्यक्षम जावन आसा आनी हेंकां लोकांचें सुख दुख्ख हेंकां कांयच पडलेलें ना. हेंकां फक्त मिशन 30% कमिशन, वचात थंय कमिशन. आमी पयले फाटल्या दिसांनी आनी एक इन्स्पेक्शन जालें, गणपतीच्या नांवार हेंच्यांनी तारीर इन्स्पेक्शन केलें. कितें जालां अजून पासून? तुमकां व्हरता आनी इन्स्पेक्शन करता आनी तुमचे कडसून फक्त लोकांक दाखोवन दिता की इम्प्रेशन क्रिएट करता, कितें तरी आपूण करता. आनी पूण तेचें फळ कितें? खंय पावलें इन्स्पेक्शन तारी वयलें, चवथ येयली, जाली तार रिवर साफ जाली. तो MVR तुमकां आयकना, आमच्या आमदाराक आयकना, PWD मिनिस्टराक आयकना, चीफ मिनिस्टराक आयकना, ह्या सरकाराक आयकना. म्हणजे MVR म्हणजे कोण? MVRाक जर थंय सारके रस्त्याची आमकां सुरक्षताय दिवंक शकना, MVR जर सगळें सामान काडून आमच्या टार न्हंयेक घालता आनी तें काडपाचें जर तेका हें ना, तुजे कडेन कांय शक्ती ना ह्या सरकारा कडेन, हें दाखोवन दिता हें सरकार कितलें कमजोर आसा. MVRा फुड्यान हे सरकार लोटांगण घालता हें आमकां दिश्टी पडटा. ही बेजबाबदारपणां, बेशिस्त जी रस्त्यार हायवेचेर दिश्टी पडटा. सर्वीस रोड पळयात, तुमकां हांगा क्रॉस करता आसतना कितें जालां तें तुमकां खबर आसा. सर्वीस रोड पळया, तारी कडेन जर आमकां हळडणसून जर आमकां पेड्यान वचपाक जाय आनी पेड्यांसून जर परत आमकां हळडण्या वचपाक जाय जावं बस्तोड्या वचपाक जाय, थंयसर हालत कितें जाल्या ती पळयात. नो बोर्ड आसा थंयसर ट्राफिकाचो, नो एंट्री, पूण आमकां त्या वटेनसूनच येवचें पडटा. नो एंट्री बोर्ड आसा आनी ऑप्शनूच ना. एक तरी तो बोर्ड काडा, नाजाल्यार येवपाक वचपाक बरो रस्तो करात. सर्वीस रोड म्हणटा तो बरो आसपाक जाय. ह्या सर्वीस रोडाक सर्विसिंगाची गरज आसा, ह्या सरकाराक सर्विसिंगाची गरज आसा. ह्या सरकार म्हणटा तें खड्ड्यान पडलेलें सरकार जावन आसा. थंय जर हालत पयली, ती सिग्नलाय केन्ना सारकी चलना. मागीर म्हाका दिसता हें सिग्नल सारकें ना, काय सारकें खबर ना. हांवूय वयता, तोय येता, होय वयता, कोणाक शिस्त ना. आमी मागणी केली, थंयसर तुमी एक ट्राफीक पुलीस लायात, पूण तें जालें ना. एक शिस्त हाडात, तीय जावंक ना. त्या सरकारान, ह्या आमदारान ह्या वाठारान जी शिस्त लावपाक जाय आसली ती शिस्त हांगा लावंक ना. जें डेव्हलपमेंट, प्लॅन डेव्हलपमेंट करपाक जाय आसलें तें डेव्हलपमेंट खंय दिश्टी पडना. सो आमी आयज ह्या खिणाक आमदाराचो निशेध करता आनी मागणी करता, हे जे खड्डे पडल्या ह्या वाठारान, जो वचपी जे लोक आसा तांकां जे त्रास जाता ते सारके करचे. ह्या आमदारान फाटल्या कावन्सिलरांनी आश्वासन दिल्लें की सगळे जे आकय आनी कामार खाजनाचे रोड आसा ते सगळे आमी चकचकीत करतले, हॉट मिक्सिंग करतले. हॉट मिक्स सोडून दियात, खड्डे तरी पुरात. हॉट मिक्स मागीर ते तुमी केलेच ना, तुमचे कडेन जावचेच ना आनी 5-6 म्हयने उरल्या, मागीर म्हणटले कोड लागलो, ही निमतां सांगतले. खड्डे पुरा. लोकांचो जो प्राण वचपाचो आसा तो वाटयात, लोकांक बरें प्रशासन दियात. तेकाच लागून तुमकां निवडून दिल्या आनी ते निवडून दिल्या तुमची जबाबदारी पार पाडा, इतकें सांगपाक हांगा आमी आयज येयल्ले आसा. हांव महाबळेश्वर तोरसकर, एक डिस्ट्रिक्ट कमिटीचो एक्झिक्युटीव मेंबर, तेज्या वांगडा काँग्रेस डिस्ट्रिक्ट कमिटीचो एक्झिक्युटीव मेंबर, तेज्या वांगडा हांगालो एक आखयचो नागरीक. सो म्हाजो अमरनाथ बाब ऑलरेडी उलयल्लो आहा सगळ्या तेजे हायवेच्या बद्दल, हेच्या बद्दल. मात आमचो मेन इश्यू आशिल्लो आयज पासून उलोवपाचो हांगा हेच्या रोडा बद्दल. हो जो रोड आसा पळय, हो रोड पोरूच जेन्ना ही हायवे जाताले, हेजे डेव्हलपमेंट जातालें तेन्ना हो रोड करून घेतलेलो, तेन्ना तो तेज्या वांगडा तो रोड जाल्लो. आनी तेन्ना तिकल्या बाबान सांगलेलें की आमच्या आमदारान की आपूण आखय सगळे रोड आहा पळय ते हॉटमिक्स करतलो आनी तुमकां केन्नाच कोणाक कसले त्रास जावचे ना म्हणून. आनी जसो हांगर फक्त एकूच प्रोजेक्ट जाला, ह्या फूल हितून फक्त एक प्रोजेक्ट जाला आनी सद्या निमीत मेळ्ळा की बाबा फाटसून जो प्रोजेक्ट दिसता पळय तेजे व्हडले ट्रक येयले म्हणून रोड पिड्ड्यार जालो म्हणून. सो आतां ट्रक येवपा सारके रोड न्हू जाल्यार तेजेर ऑलरेडी बोर्ड मारपाक जाय आसले की बाबा हेवी व्हेकल्स आर नॉट अलाउड ओवर हियर म्हणून, वीच वॉज नॉट डन. सो बेसिकली दीस रोड वॉज फॉर एवरी वन.
सो त्या हितून एका पावसान, आता पावस आमचो एक पावस खंयचो, आमचो पावस ऑलरेडी मनसून हॅज जस्ट स्टार्टेड अँड विथ दॅट मनसून द स्टार्टिंग ऑफ द मनसून ओनली द रोड हॅज ऑलरेडी गॉन. सो हांगर खड्डे पडला ते पळयात, थंयसर खड्डे पडला ते पळयात. एक्चुली जाता कितें आमच्या वाठाराक, आमचे जे वॉर्ड आसा हे 2 वॉर्ड जे एक्चुली पयलीं म्हापश्यान पडटाले, म्हापशा MLAचे ज्युडिशिक्शनान पडटाले आनी ते काडून आमकां घातलेले हॉल्दोनान. सो हॉल्दोनान घातल्यान कितें जाता, आतां जो आमदार हॉल्दोनान निवडून येता तो फक्त हॉल्दोनाक पळयता. हे प्रत्येक फावटी जाता, हे रोडाच्या बाबतीनूच न्हू, हे प्रत्येक गजालीन जाता आमकां की तो आमदार निवडून येता तो फक्त हॉल्दोनाचे त्या वाठाराक पळयता आनी हे जे वॉर्ड आसा ते वॉर्डाक केन्ना पळोवनूच घेना. कसलीय कामां जावं कसलेंय कितें जावं केन्ना पळोवनूच घेना. जसो आमचो करासुरे टाकी कडलो रोड, तो 2.5 वर्सां जाली ताका खड्डे पडले, तो जावकूच नाहलो, कोणूच करना. तो आमदार काडटालो, म्हापशेचो आमदार हॉल्दोनाक बोर्ड दाखयतालो, हॉल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सी, हॉल्दोनाचो आमदार काडून दाखयतालो म्हापशा म्युन्सिपालिटीक बोर्ड, म्युन्सिपालिटी काडून दाखयतालो IDCक बोर्ड दाखयताली. सो जेन्ना जे खंयचे वाठाराचे लोक जेन्ना मदल्या खंयसर हे पडटा की बाबा 2-2 ताका ज्युडिस्ट्रिक्शन लागता सायड बाय सायड, तेन्ना तेंची खरेंच हाल जाता. सो हे खरेंच सरकारान पळोवन घेवंक जाय की बाबा अशें हाल जावंक जायना. सो जेन्ना तुमी डिनोटिफिकेशन करता, हांगर कॉन्स्टिट्युन्सीची चेंजीस करता, ते अशा प्रमाणान करा की बाबा एका खंयच्या आमदाराक खंयचे पडटा पळय ते ज्युडिस्ट्रिक्शनान तेणें प्रत्येक काम सामकें करपाक जाय. आतां हे आमी पडटा, आमचे 2 वॉर्ड आसा ते पडटा म्युन्सिपालिटीक म्हापसा आनी नाल्यार मागीर पडटा आमकां आमदारकीच्या असेंब्ली इलेक्शनाक पडटा हॉल्दोनान. सो हॉल्दोना फक्त आमदार हो तिकलो बाब जो आमचो आमदार आसा पळय तो फक्त आनी फक्त हांगा 5 वर्सांनी एकदां तोंड दाखयता. आनी एक दाखयतालो तो मलिना वांगडा इलेक्शनाक, मलिना वांगडा तो येतालो कावन्सील इलेक्शनाक, बाबा वोट मारा ना, खूब इम्पॉर्टंट वोट मारप, नाल्यार आपल्याकूय हे जातले, आपल्याकूय त्रास जातले ना, आपूण सांगता म्हणून वोट मारा. अरे तूं सांगता म्हणून आमी कित्याक वोट मारूंक जाय? तूं सांगता म्हणून आमी तुका वोट मारला आनी आमी तुका हाडलो निवडून हाडला तर हे रोड पळय. एक्चुली तो निवडून येता पळय तिकलो बाब, ताका निवडून हाडपा खातीर हे 2 वॉर्ड काडून घातलेले हॉल्दोनान. हे दीस वर द 2 वॉर्ड्स वीच ही कम्स इन लीड. हे 2 वॉर्ड एक्चुली बाब नार्वेकर बाबा म्हाका थंय वचपाचें नासलें, हे उलोवपाचें ना, ताका उडोवपा खातीर हे वॉर्ड काडून घातले हॉल्दोनान. हे फक्त कित्याक करता, आपले आमदार कशे जिखून हाडपा खातीर फक्त हे वॉर्ड हे करता. हे लोकांचें बरें जावपाक न्हू, आमच्या आखयच्या लोकांचें बरें जावपाक न्हू, ना शेट्या वाड्यावयल्या लोकांचें बरें जावपाक न्हू. आमकां केन्नाच जायना. आमी कोणाकडेन वचो, आमी म्हापशाच्या आमदारा कडेन गेले, तो म्हणटा कितें तुमी हॉल्दोनचे वोटर. आमी हॉल्दोनच्या आमदारा कडेन गेले, आय सी अबाउट इट म्हणटा. तो ना म्हणना, ते तुमकां सांगता एक, तो केन्ना ना म्हणना, आय सी अबाउट इट म्हणटा. डोंट वरी, आय टॉक टू द हायकमांड. हांव वयर उलयतां, आय टॉक ऑन टॉप. मागीर कितें आमी हांगले लोक जे पडटा पळय, ना आंगन ना घर का ना घाटका, असली गत जाल्ली आहा आमची. आनी हे रोड कितें जाल्ले ते तुमच्या नजरेन आहा. ऑलरेडी जुलय लागलेलो आनी ऑलरेडी 3 म्हयने उरला पावसाक. अँड दीस इज द परिस्थिती आमची ही जाल्ली आहा रोडे, आखयचे रोडे.